सांतांद्र्यान येतकर एक बऱ्याच म्हणजे सांतांद्र्याचेर आमी कांय वायट उलोवं शकना कित्याक सांगा अरे ही सगळ्यात एक हे मरे स्पिरिच्युअल भूमी ताजे परस आनी आसा कितें मातसो पीजी जातलो म्हणजे सरकार हमने आपका नमक खाया है म्हणटा आमचे मीठ खावता लायफ सारकें टेस्टी जालें तुका नमक जाय तूं सकयल देंव चल चल वर गो तेका हेजें नांव कितें आतां अल्पो हे दोतोर मारला रे तुवें सुटल्या जाल्यार सुटल्या ना मारला टायट Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. लोकसभा निवडणुकीचे पल्स जाणा जावन घेवपा खातीर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघांत गेले आनी सद्या पाविल्ले आसा अशा एका मतदारसंघान जेणे इतिहास रचयलो. इतिहासानूय ताचें नांव आसा कारण कदंबकालीन हांगा वास्तू आसा, हांगा असो पोर्ट आसा जो म्हणटा की सगळ्यात पयलो व्हडलो पोर्ट आशिल्लो असो मतदारसंघ म्हणजे सांतांद्रे मतदारसंघ. आनी ह्या मतदारसंघात आनी एक इतिहास घडयलो तो म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो पयलो आमदार दिलो. आतां सद्या येता त्या निवडणुकेन जेन्ना मनोज परब नॉर्थ गोवाच्यान रावता, उत्तर गोंयांतल्यान रावला तेन्ना ह्या मतदारसंघातलो कौल कोणा वटेन आसतलो जाणा जावन घेवया, लोकांक मेळुया आनी तुमचे मुखार हाडटा ही हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 ट्रॅव्हल पार्टनर्सा काउंटो होंडा. आमी स्कुटरीर बसून सगळ्यांक मेळटले आनी सगळ्यां कडेन उलयतले. तर चला आमच्या बरोबर या सांतांद्रे मतदारसंघात. मागीर काडटी सर हांगा अशी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळया म्हटलें मायक रेडीच आसा सद्या हरशीं पूण तुमी दिसलो की हांव मायक पयलीं काडटा कालच्यान चड चड आमकां हें करता लायम लायटीन हाडटा. सांतांद्र्यान येतकर एक बऱ्याच म्हणजे सांतांद्र्याचेर आमी कांय वायट उलोवं शकना कित्याक सांगा अरे ही सगळ्यात एक हे मरे स्पिरिच्युअल भूमी ताजे परस आनी आसा कितें मातसो पीजी जातलो म्हणजे सरकार हमने आपका नमक खाया है म्हणटा आमचे मीठ खावता लायफ सारकें टेस्टी जालें तुका नमक जाय सांतांद्रे जाय हरशीं म्हणून सांतांद्रे वेगवेगळी टेस्टूच दिता. सांतांद्रे मतदारसंघान जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नाशिल्ली म्हणजे आमी 2019 लोकसभा निवडणुकीची गजाल उलयता तेन्ना हांगा काँग्रेसीक पडिल्ली 7,509 वोट्स जाल्यार श्रीपाद नायक हांकां पडली 6,653 आनी आम आदमी पक्षाचे दत्तात्रय पाडगांवकर ते उबे राविल्ले तांकां मेळिल्ली फक्त 243 म्हणजे 243 वोट्स. आतां हे फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष ह्या मतदारसंघान आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो आमदारूय आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो जो मुखेली आसा तो सद्या नॉर्थ गोवाचो उमेदवार म्हणून उबो आसा. ह्या वेळार सांतांद्रे मतदारसंघ कोणाच्या वटेन कौल दितलो तेंच पळोवपाचें आसा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. कितें आतां इंडिया अलायन्स हांगा सांतांद्रे काय RGP काय कमळ फुलेल? ह्या मतदारसंघान एकूच मतदारसंघ जो आसा थंय RGP आसा, पण म्हाका दिसता लोकसभा हो राष्ट्रीय हेजे वयलो इशू आसतले आनीक थंय प्रिडॉमिनेटली हो मतदारसंघ पयलीं पासून काँग्रेस मतदारसंघ. फक्त एकदांच विष्णू वाघ आसतना BJPचेर हो निवडून आयला. श्रीपाद भाऊक हांगा खूब फावटी मेळटा लिडींग बी अशें हें म्हणजे आसा ताजो सबस्टेन्शियली हें, पूण आतां ताजे चड टर्म जाले आनीक लोकूय बेजारल्यात. आनी फाटल्या टर्माक तरी म्हणजे हांव जेन्ना BJPन आयिल्लो आमी भोंवल्याक ताच्या प्रचाराक
आय कूड सी तेन्नाच एंटी इनकम्बन्सी आशिल्ली, स्टील वी कूड मॅनेज. आमी लोकांक कन्विन्स केलें ना श्रीपाद भाऊ कितें करतलो हें करतलो. पूण ह्या टर्माक तर श्रीपाद भाऊन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर ऑल्दो इट इज नॉर्थ गोवान सांतांद्रे आसा, पूण म्हाका दिसता तांकां खबरूच ना, यादूच नाशिल्ली की सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडल्या म्हूण आपले हितून. ह्या फावटी सांतांद्रे कोणा कडेन वतलो म्हणटा लोकसभेक? आहा न्हू आमचो श्रीपाद भाऊ. भाजपा. फुटबॉल ना? फुटबॉल ना? भाजपा आहा न्हू. भाजपा सारको. तूं कमळवालो? फुटबॉल हात बी ना सारको. कित्याक कमळवालो? पयलीं सावन BJP. RGPचो बालेकिल्लो RGPचो अध्यक्ष स्वता रावला. यू कॅनॉट रूल आउट दिस फॅक्टर. हय सी बालेकिल्लो जरी म्हटलो, बालेकिल्लो असो न्ही. पळय जेन्ना निवडून आयले तेन्ना मल्टिपल कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी बेस्ड ऑन डिविजन वोट्स हांगा RGक एक चान्स पडलो. पूण सायजेबल मतां पडली आनीक तो निवडून आयलो. एक 76ची लीड. ती लीड कितें व्हडली ना हांगा. आनी जेन्ना आतां ज्यो बाकीच्यो ज्यो ऑपोजिशन पार्टीज आसा, काँग्रेस, आम आदमी, मागीर बाकीचे TMCचे वा सगळो जो वोट शेअर आसा तोवूय जर टोटल करीत जाल्यार इट इज मोर दॅन इट वील बी लिडींग हे. आनी इट्स अ काँग्रेस. आज काँग्रेस मतदार जो फाटले फावट खंय कारणाक लागून एखाद्या RGक बी सपोर्ट केल्लो आसा न्ही, दॅट ऑल्सो इज गोईंग टू अगेन वोट फॉर काँग्रेस दीस टायम. म्हणजे सो म्हणटा काँग्रेस. हय. तुजो कोण? फुटबॉल, कमळ, हात? फुटबॉल न्हू. फुटबॉल हांगच्या हांगा मरे कमळ आनी फुटबॉल. विरेश ना, प्रत्येकाची मतां सेपरेट आसपाक जाय. अशें ना जाल्यार कशें जातलें तर ते डेमोक्रेसी न्ही कितली जाल्यार. ओके. तूं फुटबॉलवालो. ह्या फावटी फुटबॉलाक मतां पडटली सांतांद्रेंतल्यान. तूं कामाक विरेशा बरोबर कॅम्पेनिंगाक भोंवतलो? चालू आसता. ह्या वेळार रुबट. ह्या सॉरी नॉर्थान पडटा. नॉर्थान पडटा. ह्या वेळी मनोज परबला दिल्ली धाडपाचें न्ही. तुय बी आरजी उजो सारको. चेंजीस जाता. Good change in Viresh has done. So I have liked his work and his efforts. So it is not useless. It is like I am supporting a person who's doing a great job. Okay. Not a person who's not doing nothing and just backing about poverty and all, but a person who's doing a certain job which people are really appreciated. So Viresh has done very good job. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. तुका पळय आतां आमी हांगा उबे रावल्याकूच इन्सिडेंटली एक बऱ्या हिस्टोरीक जाग्यार हो जर तूं पळयत हो पूल म्हणजे पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचो हो जो पूल आसा न्ही, हो कुडका. आतां तूं वी आर ऑन द जंक्शन ऑफ बाटी आनी कुडका. हांगसरल्यान कुडका गांव सुरू. आनीक हो जो पूल आसा न्ही, हो पयलीं होच रस्तो आशिल्लो, हो नाशिल्लो नवीन पूल. सो अश्यो बसी वयताल्यो. बसी सुद्दां वयताल्यो अश्यो. हय, मेर्शेच्यान मागीर वयर पणजे वयता. इवन म्हाज्या गांवांतल्यान डोंगरी गांवांतल्यान आमची 7ची बस म्हणटाली. म्हणजे हे 7 एरिया म्हणटाले. आतां 1924 म्हणजे आज 100 वर्सां ह्या पुलाक जाली. ह्या वर्सा 100 वर्सां. हय. सुशेगाद बसपाक मेळटा तुमकां. हय बरें आहा. सगळी सॉल्ट पॅन हांगा भाटये कम्युनिटी जी आसा हें भाटये गांव. भाटये कम्युनिटी, आगरी कम्युनिटी हांगा खूब. हे सगळे सॉल्ट पॅन आसा न्ही मिठागरां, आगरी म्हणून कम्युनिटी आशिल्ली. कॅथलीक समाज तो. आनी तो हांगा मिठाचो धंदो करता आनी मागीर हे मीठ ते सगळ्याक पावयता, आख्खे गोंयान पावयता. मागीर खंयचे वर्स म्हणसर उरलो हो पूल? हे आमचे भुरगेपणान एक अरावंड 1980s बी मागीर बंद जालो. कित्याक हांगा न्ही हो बारीक जावपाक लागलो. हांगा एजिटेशन जालें. आनी मागीर तो नवे पुलाचो डिमांड डॉक्टर कार्मो पेगाद काय कोण आशिल्लो दिसता MLA, तेन्ना मागीर तो हे जालो. हय. आनी सारको पोंचो जो पळय फाट आसा न्ही, जो जुवारेचो शिरदोनच्यान जो येता पोंच्यान, तो हांगा पावला. आनी ही पयलीं नेविगेबल. हांगा सुद्दां ट्रॉलर सुद्दां पावताले. म्हणजे व्हडी जर येतालीच पयलीं. हांगासर थोडे ट्रॉलर ओनर आसा. पयलीं येताले ट्रॉलर, आतां हांगा हाडिना ते. हो आतां सारको मिठागरान वता. हय पळय आतां सकयल मिठागर आसा ह्या सायडीन रस्त्याच्या आनी त्यावूय सायडीन आसा. दोनूय सायडीन मिठागर आसा. नॉर्मली मागीर ते कितें करता, हे सगळे काडून रस्त्याचे कडेक अशें दवरता. लोक येता लातांनी व्हरता. हांगा ते इवन मेजरमेंट सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती लाता. मीठ कशें दिलें? मीठ कशें दिलें सांग पळोवया. हे तूं कितले वर्सां पासून हें मीठ काडटा? आमी जाले 15 वर्सां. तूं 15 वर्सां. आनी खंयच्यान हांगच्यानूच काडटा? हय. 200 कशें माप? हय. कितें? तो दोबो.
येता खूप आसा एका लोक विचारपा येता मीठ हे जे मीठ आशिल्लें आमी जे वापरताले मागीर मदीं ताजेर कित्याक तरी बंदी आयली पळय कमर्शियल तेजें प्रोडक्शन हे करपाक जायना आनीक मागीर हे पॅकेज मीठ आयलें खंय तरी WHO काय कोणे तरी हे केलें न्ही की अनहेल्दी म्हणून ते हय अनहेल्दी म्हणून आयोडीन बी ना म्हणून पूण म्हाका दिसता ह्या हितून सगळें आसा हेजेर खूब स्टडी जाल्ले आसा PhD जाल्ले आसा लोकांच्यो आनी हे मीठ म्हाका दिसता चड हेल्दी बाकीच्या मिठा पेक्षा पूण ताका प्रमोट परत गव्हर्मेंटान करपाक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जालां मार्केटींग सारकें जावं आतां पळय कशें ती मीठ घेवन खंय तरी गांवांनी वयतली पिकअपी घेवन ते लोकांक मेळ्ळे जाल्यार मेळ्ळे नाल्यार लोक मुद्दम हांगा येतले खूब सरायन एरिया आसा सोदीत येवचें पडटा हय हय पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, अब घर घर में पंचामृता। आणि घेतल्या डबो भरूनच घेवप आणि इल्ले घेवप ना आनी इल्ले दिताय आमी पिशवी भरून जाल्या पिशवी भरून आनी घाताय थोडे ना पूण म्हाका डबो नाका म्हाका घरा कडेन पिशवीच भरून व्हरपाक जाल्यार पिशवी भरूनच जायना केद दिती बारीक एका किलोची जाता कितले घेता अशें कळ्ळें 20 दिताय 15 तशें आतां मीठ जे हांगा उत्पन्न जाता म्हाका दिसता मिठाकूय GI टॅग मेळपा जाय बाटीचेच हय बाटीचें मीठ नाल्यार अशें कितें तरी म्हणपा जाता कित्याक तें स्पेसिफीक आसा न्ही अशें मीठ हे कितें केलां तांणी हे एक्चुअली मेरो घालून हे दवरतात ना पण हे मीठ अशें कशें काडला तांणी हे उदक आसता ते जेन्ना ते काडटा न्ही ओडून हांगा ओडून काडटा न्ही ते अशें हें करून ते हांगा उरता ते थोडे काडटना मार्गाय हाडली कितें ते आहा मार्गाय हाडली कितें आतां घाण घालूंक जाय तुका 1000 2000 जाय गाडयेन घालून हाडपाक होय आनी पळय ते काडपा खातीर मानाय जाय पडटा कितले दीस लागता मीठ काडपाक कितले दीस लागता खूब वयता 2 दीस सारके तें काम करपाक वयता 2 आनी उदक आडोवन दवरता पळय तूं 2 म्हयने सारके वयताय 2 म्हयने होय तेजे बारी एडवान्स जाय तेका 50,000 1 लाख ते कित्याक जाय एडवान्स ना ये नाही मानाय तांकां पयलीं दिवचें पडटा होय ते मोबायलान बी पयलीं पयशे घाला आनी मागीर वापरा तशें मानाय पयलीं पयशे घाला पयलीं पयशे घालप पडटा खुंचे घालप न्ही प्रिपेड मानाय सगळें होय मिठागरा पासून आमी तुमकां व्हरता अशा जाग्यार जंय जालो जल्म गोंयच्या एका यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीचो आनी ताणें दिलो गोंयचो यंगेस्ट MLA तुझे घर सोदीत तुझ्याच घरा कडेन आसा अशें दिसता आमी सद्या इगर्जे कडेन रोड वयर वता पळय त्या जंक्शनाचेर आसा वचून रायटान वचप रायटान इगर्जे कडेन रोड वता तो मातशें फुडें अशें वचून रायटान वचून मागीर रायटान मागीर लेफ्टान मार हय विरेशाचें घर हे मातशें तुमकां मायक लायता म्हणटकर तुमी सावंड सारको येवपाक जाय पेंट घालून आसूं अशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो जल्म ह्याच घरान जालो काय ह्याच घराक स्टार्ट जाल्ले रेव्होल्युशनरी 7 जाण आशिल्ले 7 जाणांनी हो ग्रुपांक ह्याच घराक कॉमेस केल्लो हांगाच बशिल्ले हांगाच बसले ते फ्रेंड म्हणून एकटे जाले मनोज आयलो मनोजा फाटल्यान विश्वेश आलो विश्वेशा फाटल्यान आमचे दोग तीन म्हाजे चेडे ते जॉइन हे केले आनी असो 7 जाणांनी ग्रूप केल्लो हे भुरगे येवन हांगा जेन्ना बसताले तेन्ना उलयताले तुमी भितरल्यान आयकतात आसतले हेंचे कितें मागीर कितें आयकलें म्हणटा तुका हांगा दारा रावन आयकताले तेंचे मागीर हांव सपोर्ट करतालें तांकां तुमी विरेशाक सपोर्ट केलो काय तुमकां भंय आशिल्लो ना ना म्हाका मुळाच्यानूच ती आवड आसली ल्हानपणा पासून हांव केन्ना केन्ना प्रचाराक सुद्दां वयताली पूण हे जेन्ना ठरयताले बसून तेन्ना चिंतलेले तुमी की बाबा हे एक रेव्होल्युशन टायप जावपाक शकता म्हणून
रेव्युलेशन ना आमी खंय तरी आमी मदत करपाक फुडें सरतालीं पूण आमी आमदार जावपाची इच्छा करूंक नासली कित्याक सांग पळया ते आमदार जातले म्हटल्यार ते मोठ्यांच्योच गोश्टी आसता. रिजल्ट जालो ते दिसा तुमी खंय आशिल्ले? आमी घरांत आसले आमी हांगा येतली म्हणून आमी हांगाच रावलीं. रिजल्ट जालो तेन्ना आमी फक्त एकामेका कडेन कॉन्टेक्ट रावले आमी टीव्हीर बसून पळयताले. सामके क्लोज जालो सामको. सारके जेन्ना आमी रिजल्ट हांगा डिक्लेअर जालो तेन्ना हांगाच आसले आमी टीव्हीच पळयतालीं. आनी जेन्ना जालो तेन्ना आमी भायर सरून गेले. पयल्या दिसा ते विधानसभेन उलयले तेन्ना तुमी थंय रावून रडपा आयले? तुमकां तरी दिसला आसतलें इमोशनल. आमी वचून म्हाका रडूंक येना म्हणजे एक धाकटो भुरगो असेंब्ली भितर घुसता रावता उलयता तेन्ना मनांत तरी जातात न्हू. पूण जेन्ना रडोंक येयला आमकां जेन्ना असेंब्लीनसून ताका काडला हात वयर धरून तेन्ना आमकां सामकें हें जालें. तेन्ना म्हणजे अन्याय कसो जाता भुरग्यांचेर अन्याय जाता खरें उलयल्ल्यांचेर अन्याय जाता हें आमच्या गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय न्हू. सो आतां कितें म्हणटा लोकसभेक? लोकसभेक लोकांनी चिंतपा जाय की हें कशें वातावरण चलता तें आनी हे वातावरणाचें आमी बारीक मनीस थंय पांय घालपाक शकता काय ना तें पळोवपाचें. फुटबॉल हो आमकां रिजनल पार्टीचो एक सिंबॉल आसा. जर गोंयकारांनी ताका जर एक प्रस्तावना दिलें बाबा हे आमच्या गोंयचे कितें प्रश्न इश्यू कितें आसा ते पार्लमेंटाक जर सेंट्रलाक जर पावोवपाक जाय जाल्यार आमचो एकच पार्टी आसा हो फुटबॉल घेवन कितें उलोवपाक शकता. तूं सकयल देंव चल चल वर्गो तेका. हेजें नांव कितें आतां? अल्पो. आमी सद्या हांगा आसा चर्ची कडेन आनी फाटल्यान बरयल्लें आसा आज म्हाका फाल्यां तुका. हें सगळ्यांनी जाणा जावन घेवपा जाय. जर आमकां दिसता की आयच्यान दीस सोंपलो जाल्यार दीस सोंपूना. आज जें म्हाका जाता तें तुमकां फाल्यां जावंक शकता आनी होच स्टोन आसूं शकता ह्या लोकसभा निवडणुकेचो. रमटमॅन तूं कितें करता? नाचपा. तूं? नाचपा. ढोल वाजयता. हॅलो मास्तराचो हो लाडको आसतलो चड न्ही? हो इम्पॉर्टंट. वोटींग केला काय ना तू हेच्या पयलीं? कितल्या फावटी? एकदाच. खंयच्या हेका? पक्षाक न्ही रे म्हणजे विधानसभेक? विधानसभेक तुवें अजून ना? आता फर्स्ट टाइम वोटिंग. फर्स्ट टाइम वोटर. तू फर्स्ट टाइम वोटर? ना माझी एज जावना. अजून एज जावना. आतां हेजें आयक सांगतलो तूं पळया. फर्स्ट टाइम वोटर म्हणटकच आतां जेन्ना इलेक्शन येतलें कोण कॅन्डिडेटान कितें आसपा जाय सांग पळोवया. कितें आसपा जाय म्हटल्यार म्हणजे कॅन्डिडेटान तुजो खंयचो विशय दिल्ली काँग्रेसो दिसता? खबर मग कितें पळोवन मत मारलो तर तूं? ठरोना? ठरोना अजून? तुजे पक्षाक बी काम करता? हेका कन्विन्स कसो करपाचो सांग पळोवया. खंयचो जर पक्ष आयलो आनी ताणें म्हटलें म्हाका मत घाल म्हणून हेका कितें दिलें जाल्यार हांव मारतलो सांग? नवो ढोल? पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। कितल्या जनरेशन्स पासून पिढ्यापासून तुमचो व्यवसाय चल्ला? आमची आता तिसरी जनरेशन, थर्ड आजो करी मागीर बाबा आनी आतां आमी करता। डिमांड आतां अख्ख्या गोंयान खूब कमी जाग्याचेर करता दिसता। हय, आतां कितें जालां सर, ते मशिनाचें बीन ते सायडींच्यान खूब मशिनाचें काम येयल्या पळय न्हू, ताका लागून आतां मातशें उणें जालां। पयलीं एक्चुली फर्स्ट आमीच करी हांगा आजो करतालो पळय तेन्ना, आतां सगळे भायले बीन येयल्या पळय न्हू, ताका लागून मातशें काम उणें जालां। कोणाचें मरण आयलें जाल्यार लावपा खातीर घेता? हय, मरणाचें करता, मागीर गव्हर्मेंटाचें पळय फावंडेशन स्टोनाचें बीन ते बीन करता, इनॉग्रेशन स्टोन बीन ते करता। फायदो उरता काय उरना? फायदो आसा सर।
रस्तो हांगच्यान भायर सरलो बायपास तेवटेन गेलो धंद्याक कितें परिणाम जाला मातशें सर तितलें जावंक ना पूण आमकां कामां येवपा ती येताच हे सायडीन कित्याक पयलूच्यान हांगा लोकांक खबर आहा न्हू फेमस आहा म्हणून सो लोक हांगाच येता ह्या इलेक्शनाच्या बोवाळान इलेक्शनाच्यो ऑर्डरी ना तुमकां असल्यो येताल्यो पूण आतां सद्याक ना सर ते इलेक्शनाक कितें कितें येतालें तुमकां ऑर्डर इलेक्शन म्हणजे आतां ते गव्हर्मेंटाचे ऑर्डरी पळय असले पळय गव्हर्मेंटाची ऑर्डरी आहा पळय सर न्हू अशें येता ते इनॉग्रेशन प्लस हें फावंडेशन स्टोन बीन कितें घालता जाल्यार इलेक्शना पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जाता हय फटाफट लावन सोडटा ते हय हय मागीर डिमांड कितें आतां एक समज खासदाराक दिल्ली वचून हो डिमांड घालचो सो तुका कितें दिसता कोणूय आसूं आयडिया ना कितें ना तुजें कांय डिमांड ना सरकारा कडेन शांती कांय हें ना हांगा सगळ्यो पार्टी आसा आमी इलेक्शनाचे हितून मेन म्हणल्यार वचत ना कळ्ळें न्हू भोंवना हितून हेका येता पळय हितून आमी म्हणटा तुमकां आहा आमी पूण आमी भोंवपा बीन वचना हय सगळें जाल्यार तुमकां आहा म्हणटा हय मागीर मनान येता ताका मारप खूब जाण अशें म्हणटा की मायनॉरिटी आसा म्हणटकर BJPक सपोर्ट ना हांगा गोंयान कांय ना सर तशें कांय ना सगळे आपआपल्या मता प्रमाणे हे दोतोर मारला रे तुवें सुटल्या जाल्यार सुटल्या ना बांदला टायट दीस डिबेट कंटिन्यूज की BJP जाय काँग्रेस जाय किंवा RJP जाय बट वन थिंग एवरी वन इज एक्सप्रेसिंग देयर व्ह्यूज ओपनली प्रत्येक जाण आपआपलो व्ह्यू ओपनली हांगा उलयतात सांत आंद्रे मतदारसंघाची हीच एक खासियत वेगवेगळ्या पॉलिटिकल बॅकग्रावंडाचे लोक एकठांय बसता आनी न झगडटा डिस्कस करतात तुमी पळयतात द हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 ट्रॅव्हल पार्टनर्स इज काउंटो होंडा आमी स्कूटर घेवन भोंवत आसा वताची बट इट इज व्हेरी कम्फर्टेबल स्कूटर एटलीस्ट फॉर मी सो पळयत रावात हब एक्सप्रेस आनी पळयत रावात गोवा न्यूज हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.